हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळचो देव जिवितान आमी फुडें चलत आसा, कित्याक तो योग्य तेचो आसा. देवाचें उतर म्हणटा, सिंहासनार बसला तो मेंढरा योग्य तेचो आसा. येस, सिंहासनार बसला तो मेंढरा योग्य तेचो आसा. आनी खूब म्हत्वाचें आसा देवाचें उतर आमच्या जिवितांत. कित्याक देवाच्या उतरांच वरवीं आमचें जिवीत आसा. देवाच्या उतरा वरवीं जर तूं देवाच्या उतराक तुज्या लागसून कुशीन काडून दवरताय जाल्यार तूं जेजू क्रिस्ताक तुज्या लागसून कुशीन काडून दवरताय. जेजू क्रिस्ताक सोपय खूब म्हत्वाचें आसा देवाचें उतर. जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता, तो जिवीत बदलता. ह्या वेळार आमी विचित्र भाशेन उलोवया. Leiframahan trabas santrabushiki, Ezentraba shaka teneclantrabus eclentramantrase, Ezentraba shaka teneclan santane ketroba, Ezetrobushiki teneclora hintana santrabushi, Estentramahandana clara mantrushi, Ezerabandana castantaneme, Castantramantrushi riberi, Olebramantrushi clentrabushi kitlamantruse. ಆರಾಧನೆ ಕ್ಲೇರ ಮಹಾಂತನಾಂತೃಷು ಇಸ್ತೆಂತನಮೈ ಕೇಂದ್ರಭೂಷಿ ಕ್ಲೇಂದ್ರಭೂಸು ಇಜೇಂದ್ರಭೂಷಿ ಕೀಟನಮನಾಂತೃಸು ಇಜೇಂದ್ರಭೂಷಿ ಕೀಲಮಾಂತೃಷು ಕ್ಲೇತ್ರಮಾಂತೃಸು ರಫಾಶಕಿತೆನೆ ಓ ರಫಾಶ ಕಠನ ಮಹಾಂತನಾಂತೃಸಿ ಓ ಲೇಬ್ರಮಾಂತೃಷ ಕ್ಲೇಂದ್ರಭಾಂತೃಸಿ ಓ ರಫಾಶ ಕಠನಮನಾಂತೃಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायेचो देव आसा. ताचे धाय आमचें जिवीत आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा. कित्याक तो सोबीवंत आसा. आमी त्या देवाच्या लागीं आसा जो देव सदांच आमचो मोग करता, सदांच मोग करता. जायतीं जाणां आमी मनशांक भियेता आनी मनशांक भियेता आनी आमी देवाचो मोग सोडटा. ना, पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमकां मनशांक भियोंक जायना. तुमकां मनशांक भियोंक जायना. तुमकां देवाकूच भियोंक जाय. आनी जो मनशांक भियेता तो पवित्र पुस्तक म्हणटा योग्य तेचो ना. पळयात, भंय कित्याक आसता आनी भंय कित्याक लागून जाता. ज्या वेळार आमच्या जिवितांत सत ना, ओके, त्या वेळार आमच्या जिवितांत भिरांत येता. ओके, हां, पूण ज्या वेळार आमच्या जिवितांत सत आसता त्या वेळार आमच्या जिवितांत भिरांत ना. आयज जर पळयलें जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका भिरांत ना. कित्याक हांव सतान चलता. म्हाका कोणाचीच भिरांत ना. कित्याक कोण म्हाका वायट करूंक शकना, कोण म्हाजेर बोगलाट घालूंक शकना. कित्याक हांव सतान आसा. आनी हो देव बाब आमकां सताचो मुकुट दिता. देव बाब आमकां सताचो मुकुट दिता. सो खूब म्हत्वाचें आसता सतान चलप, सतान चलप. जायतीं जाणां हर एकले मनीस आपलें नांव येवच्या पासत खोटेपणान चलतात. आपलें नांव येवचें पासून, आपल्या नांवांक मान मेळचे पासून ना. तुमी तुमच्या मानाचें चिंतू नाकात, पूण सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे चलात. कित्याक पवित्र पुस्तक तेंच सांगता, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो देवाचो भुरगो. जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो कोण देवाचो भुरगो. आनी खूब म्हत्वाचें आसता तुमी देवाची भुरगीं आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुमी देवाची भुरगीं आसूंक जाय. तुमी देवाची भुरगीं आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आयचे देवाचें उतर घेवया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 आनी वर्स 24 लायन बरीशी सजमयता. मातेवाचो 7वो 20 आनी 24. आनी थंय कितें म्हणटा, देखून हिकतात आनी
ताचे प्रमाणे चलता. तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या शाण्या मनशा भाशेन. सो हय जेजू क्रिस्त आपल्या उतरांचें म्हत्व सांगता. जेजू क्रिस्त म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24, देखून ही म्हजी उतरां आयकतात. सो आयकणें हें म्हत्वाचें. बेश्टेच आयकणें म्हत्वाचें ना, तर आयकणें म्हत्वाचें ना, पूण तेच्या प्रमाणे चलणें देखून म्हत्वाचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या प्रमाणे चलणें देखून म्हत्वाचें आसा. देखून पवित्र पुस्तक आमकां खूब कितें शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. खूब कितें शिकयता. सो आमी जायतीं जाणां देवाची उतरां आयकता, 100% देवाची उतरां आयकता, पूण ताचे प्रमाणे चलना. तेचे प्रमाणे चलना. खंय तरी आमी फाटीं रावता देवा प्रमाणे चलोवंक. आनी हेंच देवाचें उतर आयज सांगता. देखून म्हजी उतरां आयकतात. जायतीं जाणां आयज भियेतात आवय बापायक, भावांका, भयणांका, समाजाक भियेतात. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा जाणा, जर तुमच्या सांगाताक जर सत आसा जाल्यार तुमकां भियोची गरज ना. तुमकां भियोची गरजूच ना. कित्याक सत तुमच्या सांगाताक आसा. पवित्र पुस्तक तें सांगता, जर तुमच्या सांगाताक सत आसा जाल्यार तुमकां भियोची गरजूच ना. पळया, ज्या वेळार आमच्या सांगाताक सत नासता त्या वेळार आमकां भियोंक जाय. पूण ज्या वेळार तुमच्या सत म्हटल्यार कितें? सत म्हटल्यार उजवाड. सत म्हटल्यार काळोख न्हू. सत म्हटल्यार उजवाड. म्हटल्यार तो आपलें सत आख्ख्या संवसाराक उक्तेपणी दाखयता. सो खूब म्हत्वाचें आसता बाबा आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे चल. बायबल थोडीं जाणां म्हणल्यार देवाची उतरां, थोडीं जाण म्हणटात कितें तर बायबलांतलीं सगळींच उतरां सारकीं. अरे, सगळींच उतरां सारकीं न्हू. हें तूं बरयताय, हें तूं म्हणटाय, ज्या देवान तुका रचला आपल्या उतरां वरवीं, आनी तूंच सांगताय सगळीं उतरां सारकीं न्हू जाल्यार तूं पासून सारको न्हू. कित्याक देवान तुका आपल्या उतरांत रचला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवान तुका आपल्या उतरांत. पण जायत्या जाणांचें चिंतप हें देवाच्या उतराक व्हॅल्यू दिना. पूण हांव म्हज्या जिवितान देवाच्या उतराक व्हॅल्यू दिता. कित्याक ह्या संवसारान आयज आख्ख्या संवसारान जेजूची खबर परगट जाल्या त्या उतरां वरवीं. ह्या संवसारान जेजू येयलो उतरां वरवीं. ह्या संवसारान आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जेजू आसा उतरां वरवीं. सो ते जेजूक आमकां कशें कितें म्हणूंक जाता? कितें तर सगळींच उतरां सारकीं ना. जर सगळींच उतरां सारकीं नान बायबलांतलीं जाल्यार ती जेजून म्हटल्यार मागीर जेजूक तुमी खोटो ठरयतात. कशें जातलें बाबा? कशें जावंक जाता? जेजूक तुमी खोटें ठरोवंक कशें जावंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. पळया, जायते फावटी आमी आमचें खरें करुच्या पासत देवाच्या उतराक आमी खोटें ठरयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा सजमाले बाबा? आमी आमची उतरां खरी जावच्या पासत आनी खरी आसात म्हणून पटोवच्या पासत देवाच्या उतराक खोटेंच ठरयता. आनी हेकाच म्हणटात पवित्र आत्म्याचे आड उलयणें. पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळीं पातकां तुमकां भोगसतली, पूण जो कोण पवित्र आत्म्याच्या आड उलयतलो तेची पातकां भोगसतली. ह्यो पवित्र आत्मा दुसऱ्यार दुसरें कोण न्हू. दीस इज द वर्ड ऑफ गॉड. दीस इज द जीजस क्रायस्ट. हे जेजू क्रिस्त आसा. हे देवाचें उतर आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सजमत हांव कितें सांगता तें हें खूब म्हत्वाचें. हें खूब म्हत्वाचें. पळय जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचेच प्रमाणे चलता. सो उतरां आयकोन चलणें हें खूब म्हत्वाचें.
आनी जायतीं आमची क्रिस्तांव भाव भयणां आमी कितें करता, उतरां मात आयकता, भाग्यवानपणां दाखयता, आमी बायबल देवाचें उतर वाचता, पूण त्या उतरां भाशेन जावंक आमी केन्ना शिकोकूच ना, त्या उतरां प्रमाणें चलोंक आमी केन्ना शिकोकूच ना. आयज देवाचें उतर म्हटल्यार कितें तें कोणाक खबरूच ना. देखून कितें जालां जाणा, देवाचें उतर खबर ना देखून आमी खंय तरी थांबल्या. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल कितें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24, देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणें चलता, तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा भाशेन. शाणो मनीस, स्मार्ट मनीस, तो देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता, तेका देव स्मार्ट मनीस म्हणटा, शाणो मनीस म्हणटा. हालेलुया. शाणो मनीस म्हणटा. देवाचे उतरा प्रमाणे चलणे म्हटल्यार शाणो मनीस. कित्याक जाणा 25th लायन पळयत कितें म्हणटा, आवळ आयले, पावस पडलो, वातां मारले आनी तरी तें घर मोडलें ना म्हणटा. कित्याक तें खडपार बांदलेलें. सो हेंच देवाचें उतर तुमकां शिकयता. कितें तर तुमी देवाची उतरां आयकतात आनी तेच्या प्रमाणें चलतात, ते आपलं घर, ते आपलें फावंडेशन म्हणटा खडपार बांदलां. म्हटल्यार खंयचेय तुमच्या लायफान प्रॉब्लम्स येयले, खंयचेय तुमच्या लायफान अडखळ येयली, खंयच्याय तुमच्या लायफान बर्डन येयले, त्रास आयले, तर ते हालचे ना. कित्याक तुका जाणा म्हजो जेजू क्रिस्त म्हज्या सांगाताक आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, अशी वायट खंयची सक्ती आसा जी म्हज्या विरुद्धाक रावतली, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त म्हज्या सांगाताक आसा जाल्यार. आमेन. सो खूब म्हत्वाचें आसता बा देवाचें उतर. जेन्ना काय तुमकां देवाची उतराची गॉडसान सजमची ना, तेन्ना काय तुमच्या लायफान जेजू क्रिस्त तुमकां सजमचो ना. प्रेज द लॉर्ड. 26 लायन पळय, पूण ही म्हजी उतरां आयकोन ताचे प्रमाणें चलना, तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एका शाण्या पिसाट मनशा भाशेन. शाणो आनी पिसाट म्हणटा. आमेन. पळय दोनूय लायनीन 24 आनी 26 लायनीन खिरीच भाशेन जेजून उतरां वरवीं सांगलां. उतरां वरवीं फरक सांगला. जो उतार आयकता आनी जो उतार आयकना, जो उतरा प्रमाणें चलता आनी जो उतरा प्रमाणें चलना ना. देवान जेजू क्रिस्तान दोगांचो रिजल्ट सांगला कितें जाता तो. पूण ही म्हजी उतरां आयकोन ताचे प्रमाणें चलना, तो आपलें घर रेवेर बांदलेलें एका पिसाट मनशा भाशेन. पिसाट मनीस. 27 लायन, पावस पडलो, आवळ आयले, वादळां मारले आनी तें घर मोडलें आनी अशें म्हणून तें कोसळ्ळें. तो खूब इम्पॉर्टंट आसा बाबा देवाची उतरां. कित्याक त्या उतरा वरवीं आमी वाडटा, त्या उतरा वरवीं आमी ब्लेस जाता आनी त्या उतरा वरवीं आमी आशिशीत आसा. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या भुरग्यां पासत, तेंच्या जिविता पासत ती आशिर्वादीत आसा. तेच्या जिवितान, तेच्या करियरान, तेच्या लायफान. वेळार सगळीं जाणां आपलो हात तुमच्या छातयेचेर दवरात, तुमच्या हड्ड्याचेर दवरात. देवाचें सामर्थ्य देवताना हांव पळयता त्या जागेचेर. प्रेझन्स देवाच्या हाजीरपणान तुमी भरतात. ह्या वेळार देवाच्या हाजीरपणान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करता.